इम्पॉर्टंट एक मेसेज जे लोक नॉर्थ गोवाच्यान पणजे ट्रॅव्हल करतले त्यांच्या खातीर ही मेसेज हा की फाल्यांच्यान PWDन एक नोटिफिकेशन काढला की फाल्यांच्यान जो मॉल दी गोवा टू कोकेरो जे जंक्शन हा तोपर्यंत तो रोड हो 5 महिन्या खातीर बंद आसतलो आणि जे लोक ट्रॅव्हल करतले ते कोकेरो कडल्यान लेफ्ट जो भितर बीबी बोरकार रोड आहा त्या रोडा वयल्यान हे सगळे ट्राफिक मूव करतले म्हणून अशें तेंच्यांनी सांगला। परत एकदा सांगता हो रोड फाल्यांच्यान जो कोकेरो जंक्शन टू मॉल दी गोवा हो 5 महिन्या खातीर हो बंद आसतलो। कन्स्ट्रक्शनाचे काम तुम्ही पळयता जे स्लॅब घालपाचे काम आता तेंच्यांनी स्टार्ट केल्ले आहा तेज्या खातीर हो रोड बंद आसतलो आणि जो दुसरो रोड तेंच्यांनी दिला तो रोड बीबी बोरकार रोड थंयसरल्यान लोक ट्रॅव्हल करूंक जाय आणि जे GCA कडल्यान जो शिवाजीचो स्टॅच्यू आहा थंयच्यान भायर सरतले आणि असा तसो हायवेक येतले म्हणून अशें त्या नोटिफिकेशन सांगला। सो आतांच परिस्थिती पळया तुम्ही हे रोड ओपन आसतना जेन्ना बंद आसतलो आणि त्या बारीक रोडा वयल्यान जे ट्रॅव्हल करतले तेन्ना कितें परिस्थिती आसतली तुम्ही पळयतले। सो हेज्या खातीरूच ह्यो जो लोक ट्रॅव्हल करता तेज्या खातीर तुमचो टायम एडजस्ट करूनच खंय कामाक भायर सरोंक जाय जाल्यार हे सगळे सिच्युएशन पळोवन सगळे भायर सरपाचे अशें आव्हान करता।